Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Revolutionary Goans, powered by Goa Suraj Party, have announced its third promise ahead of the state assembly elections. RG Chief Manoj Parab has claimed that once they form the government, aspiring Goan youth will get government jobs without paying any bribes. आज थर्ड जे आता आमचे भितर गव्हर्नमेंट जॉबाचे रिक्रुटमेंट आणि ट्रेनिंग. सो भितर पहिलो जो आमचो पॉइंट आसा फ्री गव्हर्नमेंट जॉब फॉर अस्पायरिंग गोवन यूथ. आज जे गोंयकारांक जॉबाक लागून पैसे दिवचे पडटा, शिक्षणाक तो भुरगो पैसे घालता, प्रत्येक गजालीक तो ट्युशनाक पैसे घालता, कोचिंग क्लासीसाक तो पैसे घालता, तो पास आउट जाता आणि तेका गव्हर्नमेंट जॉब जर जाय जाल्यार तेका पैसे मेजचे पडटा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमकां फर्स्ट प्रॉमिस करता आमची आयची, ती म्हटल्यार फ्री गव्हर्नमेंट जॉब फॉर ऑल अस्पायरिंग यूथ. म्हणजे जे भुरगे अप्लाय करतले, जे मेरिट लिस्टान येतले, जितले रिक्वायरमेंट आसतले आणि प्रत्येक जॉब जो गव्हर्नमेंट वयतलो नाजाल्यार जो गव्हर्नमेंट जॉब भुरग्याक मेळटलो तो फ्री आसतलो. खंयच्याच भुरग्याक, खंयच्याच गोंयकाराक गव्हर्नमेंट जॉबाक लागून खंयच्या आमदाराच्या पांयाकडे वयचे पडचे ना आणि पैसे मेजचे पडचे ना. Parab has asserted that the Staff Selection Commission would be made functional and that Section 7 and Subsection 8 of the Act would be cancelled. Parab has further said that the common written exam will be conducted twice a year for jobs which are common in nature for all departments. आम्ही सेकंड आमची जी प्रॉमिस आसा तेतून आम्ही गोंयकारांक प्रॉमिस करता की जी स्टाफ सिलेक्शन कमिटी इतलो टाइम बंद आसली, ज्याच्या अंडर अजून मेरेन रिक्रुटमेंट जावंक ना, सो 3 महिन्या भितर आम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अपॉइंट करतले, ते ऑफिस चालू करतले आणि जे रिक्रुटमेंट आमचे जातले एव्हरी रिक्रुटमेंट स्टाफ सिलेक्शन कमिटीच्या थ्रू जातले, जे ट्रान्सपरंट आसतले आणि फेअर आसतले. नंबर 3, जो तेंच्यांनी स्टाफ सिलेक्शन कमिटीचो जो बिल एक्ट आसा त्या एक्टान जो तेंच्यांनी अमेंडमेंट केल्लो सेक्शन 7 सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 ते म्हणटा की गव्हर्नमेंट जाय जाल्यार गव्हर्नमेंटान स्टाफ सिलेक्शन कमिटी जे आसा ती बायपास करून जॉब्स डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते काडपाक शकता आणि डिपार्टमेंट लेवलाचेर ते रिक्रुटमेंट करपाक शकता. म्हणून जे आमकां दिसता इलेक्शन इयराक, इलेक्शनाच्या टायमाचेर ह्या लास्ट 3-4 म्हयन्यांक तेंकां आपले भुरगे थंय भरपाक जाय आसले, पयसो करपाक जाय आसले गोंयच्या भुरग्यांच्या जॉबाच्या नांवान, भुरग्यांच्या टॅलंटाच्या नांवान, आणि ते करपाक तेंच्यांनी हे सब सेक्शन 8 सेक्शन 7 तेंच्यांनी हाडले. आणि त्याच्याच अंडर आता जे रिक्रुटमेंट जाता तेंच्यांनी जे केला ते रिक्रुटमेंट हे सब सेक्शनाच्या अंडर ते करून घेता. सो ते जे सब सेक्शन आसा पळय ते सब सेक्शन कॅन्सल करपाचे, ते सब सेक्शन काढून उडोवपाचे आम्ही गोंयकारांक प्रॉमिस करता, ज्याच्या अंडर आयज जॉबाक लागून भुरग्यांक पयसो दिवचो पडटा, भुरग्यांक मेरिट लिस्टाचेर जॉब मेळना. हेच्या फुडें जेन्ना आमचो सरकार येतलो तेन्ना गव्हर्नमेंट जॉब येतलो आणि मागीर भुरगे एग्जामीक लायनीक रावतले, ही पद्दत जावपाची ना. कॉमन रिटन एग्जाम सगळ्या भुरग्यांक खातीर जातली, वेल इन एडवान्स तेजे डेट्स आउट जातले आणि ते एग्जामीचे रिपोर्ट घेवन नाजाल्यार ते एग्जामीचो रिजल्ट घेवन आमी जो फुडलो प्रोसेस आसा जेन्ना जॉब येतले तेन्ना तो फुडलो प्रोसेस आमी करतले. सो हितून भुरग्यांचो टाइम वाचतलो, भुरग्यांक एव्हरी सिंगल डे प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या एग्जामीक लायनीक रावचे पडचे ना. एका एग्जामीन तेंचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जातलो, कित्याक आयज जो भुरगो आयज जर ह्या म्हयन्यान भुरगो पास जाला परतो तेका दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी दिवपाक 15 दिसान दुसरी एग्जाम दिवची पडटा, तिसऱ्या म्हयन्याक तिसरी दिवची पडटा, सेम जॉबाक सेम क्वॉलिफिकेशना. सो हे खंय तरी एलिमिनेट करपाक, हे खंय तरी बंद करपाक लागून आमी तुमकां प्रॉमिस करता. मागीर मोस्ट इम्पॉर्टंट टू एलिमिनेट करप्शन एंड फेवरेटिझम जे घडटा, कितलीशी वर्सां जाली घडटा, अशें न्हू की बीजेपीच्याच सरकारान घडटा, काँग्रेसच्याय सरकारान घडटाले आनी हेच्याय पयलीं घडटाले. सो ते फेवरेटिझम आणि करप्शन जे ते एलिमिनेट करपाक आम्ही एग्जाम्स कंडक्ट करतले. ते एग्जाम जे आम्ही कंडक्ट करतले ते फेअर वेन करतले. भितर आम्ही प्रॉपर विजिलन्स सिस्टम लायतले. जे इंटरव्यूज कंडक्ट जातले ते इंटरव्यूज, प्रत्येक इंटरव्यू, एव्हरी सिंगल इंटरव्यू व्हिडिओ रिकॉर्ड जातली अंडर सीसीटीव्ही कॅमेरा अँड अंडर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग. ती इंटरव्यू कंडक्ट जातली आणि आम्ही ऑप्टिमम मार्क रीडर सिस्टम
म्हणल्यार जे तू पेपर बरयता, तू मार्क करता पेपर, तो मागीर पेपर मशीनाचेर चेक जाता, म्हणल्यार तुका ऑन द स्पॉट रोखडोच तुका त्याचो आन्सर मेळटा, तुका रिजल्ट मेळटा. Parab has said that the question paper for examination will be randomly selected by a machine to curb down malpractices and leakages of exam paper. आम्ही क्वेश्चन पेपर जे एक्झामीचे आसा ते रँडमली सिलेक्ट जातले बाय मशीन्स. सो जेतून जे आमचे माल प्रॅक्टिसीस आसा पळय, क्वेश्चन पेपर लीक जावपाचे नाजाल्यार फेवरिटिझम जावपाचे, ते एलिमिनेट जातले. सो खंयचो भुरगो खरोच टॅलंटेड आसा तोच भुरगो तो क्वेश्चन आन्सर करून मेरिट लिस्टार येवपाक शकतलो. अशें जावचें ना की त्याच्या घरा पेपर पावला तोच पेपर त्याच्या हातीन पडला तो थंय बरयता. ही सेटिंगां थंय जावपाची ना. आमच्या जॉबांचे ऑप्शन जावपाक आमी दिवचे ना, आमच्या जॉबांचे ऑप्शन आमी करचे ना, आणि आमच्या भुरग्यांचे फ्युचराचे आणि त्यांच्या टॅलंटाचे ऑप्शन लिलाव आमी केन्नाच करपाक दिवचे ना कोणाक, आणि आमी जेन्ना सरकारान येतले तेन्ना आमी करचे ना. Manoj Parab has asserted that the government jobs will be only given to persons of Goan origin. He has said that outsiders who have come and settled in Goa will not get any government jobs. Bureau Report, Prudent.